न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी घडपी तशेंच देश विदेशांतल्यो घडणुको आमी ह्या न्यूज रूम अपडेटांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतात। तर सगळ्यांत पयलीं आयच्या दिसाची घडणूक जाणून घेवपा खातीर या सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयची म्हत्वाची घडणूक म्हळ्यार काल राती म्हळ्यार बिरेस्तारा राती भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हे संवसाराक अंतरले। स्वास घेवपाक तांकां त्रास जाल्ल्यान तांकां दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केले। तांणी 92 वर्सां निमणो स्वास घेतलो आणि त्याच्या मरणाक लागून पुराय देशभर 7 दिसाचो दुखवटो जाहीर केला आहा। ही एक म्हत्वाची अपडेट आसा। दुसरी ती म्हळ्यार मडगांव केप्यां रस्त्या कुशीक जे बेकायदेशीर बांदकामां आनी गाडे आसले ते पंचायतीन आखे बाईश पंचायतीन आयज मातये भरवण केली। पंचायतीन हे गाडे काडचे म्हणून संबंधितांक नोटीस धाडली, मात तांच्यांनी कांयच करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केलेली आसा। आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार हॉर्टिकल्चराची आसा। गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आतां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आसा, कॉर्पोरेशन आहा, तांच्यांनी पावलां उबारल्यात। चडांत चड शेतकार आतां सद्या शेतान भाजयेच्या लागवडीन उतरल्यात आनी अंदू वर्सा सुमार 6 कोटींची भाजी शेतकारां कडल्यान विकत घेतिल्ल्याची माहिती फलोत्पन्न महामंडळाचे वेवस्थापक चंद्रहास देसाय हांणी दिल्या। तर ही एक स्पेशल स्टोरी आहा, तुमी आयच्या 7 बुलेटिनान पळोवची। तर पिरायेच्या 92 वर्साक आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां मरण आयिल्लें आसा आनी त्या फाटभुंयेर पुराय देशभर 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केल्लो आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमी आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी अपडेट म्हणजे गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसात। आयज म्हापशा गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 22 वर्साच्या डोंगरी वास्को वाठारांतल्या रावपी श्याम चव्हाणाक अटक केलेली आसा आनी ताचे कडल्यान सुमार 4 लाखाचो गांजो जप्त केल्लो आसा। जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी म्हणजे फार्मिंगाची दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचल म्हालांतल्या मये वाठारांत चडशे जे शेती आसा, जी वांयगण शेती आसा ती 50% परत पडीक पडलेली आसात। ताका लागून शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। त्यांचे अशें म्हणणें की जे खणी लागून ही जी शेतां ती इबाड जायत चल्ला। ही जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। घोळे वखदा प्रकरणात एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक जाल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमच्या न्यूज एंकर संजना कडेन। आमी पळयतात की डिसेंबर म्हयनो चालू जालो म्हणटकून अपघातांचें प्रमाण वाडटा। म्हणटकून आतां खंय तरी म्हणजे 25 तारखेच्यान अपघातांचें प्रमाण आमकां वाडटना दिश्टी पडटा। पयर 25 तारखेक 5 अपघात जाले, तातूंत 5 जाणांक मरण आयिल्लें आसा। आनी आयज एक अशी घडणूक घडली म्हणजे आयज म्हणजे बिरेस्तारा राती काणकोण करमल घाटार भयंकर स्वयं अपघात जालो। हातूंत 4 चाकी चलोवप्यान स्वताच रस्त्या देगेक आशिल्ल्या डिवायडराक धपको दिलो आनी ते डिवायडरा उपरांत थंय म्हणजे खोल 4 फूट हें आशिल्ली, तरी देवाच्या कृपेन ती गाडी वयरूच उरली म्हणून कोणाक कांय जावंक ना। पण हातूंत जी बायल आशिल्ली तिका गंभीर जखम जाल्ल्याचें कळटा। तर रस्त्याचेर येरादारी करतना सादुरताय बाळगुची सगळ्यांनी। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकारा कडेन। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदां सुरू जाल्लें आसा। पावसा खातीर हें जें काम आसा तें बंद जाल्लें आनीक तेका लागून आतां पावसा सिजन सोंपोवन आतां स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदां सुरू जाल्लें आसा। आनी हें जें काम आसा हें काम केन्ना पुराय जातलें अशें सगळे पणजेकारांक प्रश्न आसात। आनी तितून भितर आतां सद्याक मेजर असो पणजे प्रॉब्लम फेस जाता तो म्हणजे जी पार्किंग जी वेवस्था आसा पणजे थंय सगळें खणून दवरलेलें आसा। आनीक तें खणून दवरलेल्या कारणान ज्यो गाडयो
थंय पार्क करतात त्यो पार्क करपाक तांकां लोकांक जागा मेळना मागीर पार्किंग खंयच्या खंय जाता ताका लागून ट्रॅफिक जामूय जाता आनीक ज्यो पार्की बेशिस्तपणान दवरलेले आसतात त्यो गाडये टो करून व्हरतात सो ताकाय लागून पणजेकार खंय तरी एक नाराज आसात आनीक सगळ्यात मोठी गजाल हितून म्हणटे आयज उदय मडकयकर जो पणजेचो आदलो मेयर तेणें आयज हेजेर संताप दाखयल्लो आसा आपलो सो ही जी सगळी बातमी आसा ती तुमकां आयज गोमंतक टुडेच्या 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. थँक्यू. तर राजधानी पणजेत रस्ते खणून दवरिल्ल्या कारणान पार्किंगेची सध्या समस्या उप्राशिल्ली आसा. हाजेरूय रोखडोच तोडगो काडटले. फुडली अपडेट घेवपाक आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे व्हडले सपन जावन आसा. ह्याच उपक्रमा खाला गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हण शेतकी खातें वेगवेगळ्यो येवजण्यो घेवन हाडटा अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. हाचो आमी एक खासा रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. तशेंच कळंगूट दर्यादेगेर बेकायदेशीर स्कुबा डायविंग आनी वॉटर स्पोर्ट्स वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे सामकार आयला. देखून कायदेशीर परवानगी नासतना ते हे वेवसाय करतात. ताका लागून कळंगूट दर्यादेगेचें नांव सद्या पिड्ड्यार जावपाक शकता. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशें कळंगूटच्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे आसा ताच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्यान आमकां 2 महत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्योच आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो रिपोर्टर विनायका कडेन. सध्या डिसेंबर म्हयनो चालू आसा आनी सगळ्यांकूच खबर आसा की ह्या इयर एंडाक गोंयान जायते पर्यटक येतात आनी जायती एन्जॉयमेंट करपाक हे पर्यटक गोंयान येतात. नोव्हेंबर आनी डिसेंबर हे दोनूय म्हयने गोवा फूल आसता, टुरिजम फूल आसता. पूण ह्याच मजगती जशें आमच्या एका डेस्कान सांगलें की अपघातांची संख्या वाडिल्ली आसा. आमच्या हातीन नोव्हेंबराच्या म्हयन्याचो डेटा येयल्लो आसा. नोव्हेंबर 2024 ह्या म्हयन्यान गोंयभरान जवळपास 241 अपघात घडले आनी हेतून जवळपास 15 जाणांक मरण येयलेलें आसा. भितूंतले नॉर्थ गोंयान 125 तर सावथ गोंयान 116 अपघात घडलेले आसा. त्या खातीर जेन्ना तुमी गोंयान येतात न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक, क्रिसमस सेलिब्रेट करपाक, तेन्ना स्वताची जतनाय घेवप ही खूब म्हत्वाची आसा. गाडयो चलयतना आपली काळजी घेवपाची तशीच दुसऱ्याची काळजी घेवप खूब गरजेची आसा. म्हणजे अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें कमी जातलें आनी सगळ्यांकूच बऱ्या उमेदीन आनी बऱ्या खुशालकायेन नवीन वर्स आनी क्रिसमस दोनूय साजरे करूंक मेळटले. ही जी न्यूज आसा ती तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली. घरा कडेन आपली कोण तरी वाट पळयता हें लक्षांत घेवन गाडी चलयतना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगोवपाची गरज आसा. ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडेच्या 7 वरांच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव दिप्तिका कुडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.